नमस्कार, हांव सरितास कोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बटाट्याची भजी। ह्या हांवें बटाट घेतल्या। बटाट आतां आमकां तासून घेवपाक जाय। बटाट हांवें तासून घेतले। आतां हाजी आमकां कापां करून घेवपाक जाय। बटाट्याची कापां केल्या नंतर रोखडी आमकां उदकान घालून दवरपाक जाय। ताच्या खातीर हांवें एका आयदनान उदक घेतलां। तातूंत हांव 1 चमचो मीठ घालतां। बटाट्याची आमकां कापां करून घेवपाक जाय। अशी आमकां बटाट्याची कापां करून घेवपाक जाय। खूब पातळ करपाक जायना आनी चड दाट दवरपाक जायना। आतां ही हांव मिठाच्या उदकान घालतां। बटाट्याची कापां आमी मिठाच्या उदकान घालून दवरुया। एक बाउल घेवया। तातूंत हांव घालतां 1 वाटी चण्याचें पीठ, बेसन 1 वाटी घालतां, 1 चमचो घालतां तांदळाचें पीठ। तांदळाचें पीठ घातलें म्हणटकच भजी बरी कुरकुरीत जाता। चवी पुरतें मीठ, पाव चमचो हळदीची पावडर घालतां, अर्दो चमचो मिरचीची पावडर घालतां। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितलें तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। 1 चिमटी सोडा घालतां, बेकिंग सोडा। मिक्स करून घेवया। आतां हांव तातूंत थोडें थोडें उदक घालून पीठ कालोवन घेतां। पीठ कालयता आसतना पातळ करपाक जायना, मातशें दाटशें दवरपाक जाय। अशें दाटशें पीठ कालोवन घेवपाक जाय। पळयात अशें करून जावपाक जाय। तातूंत हांव थोडी ओली कोथमीर घालतां। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। पीठ कालयता आसतना तातूंत गुळे अजिबात उरपाक जायना। आतां हाजेर झाकण घालून हें पीठ हांव 10 मिनटां अशेंच दवरतां। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल आमकां पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। उदकांतली बटाट्याची कापां आसा ती पयलीं काडून घेवपाक जाय। उदक सगळें निसतून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम केल्या आनी बटाट्याची कापां अशी दोनी वाटल्यान पीठ लावन घेवपाक जाय आनी अशी तेलान सोडपाक जाय। बटाट्याची भजी आमी परतून घेवया। अशी दोनी वाटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय, बरी तळून घेवपाक जाय। आतां हांव काडून घेतां। बटाट्याची भजी तयार आसा। पळयात मस्त एकदम क्रिस्पी जाल्या। ही भजी करपाक खूब वेळ लागना, रोखडी जाता। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करू।